नमस्कार, म्हजें नांव सतीश नायक आनी म्हज्या कार्यावळीचें नांव आसा अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. कितें म्हणलें, कितें तरी आयकलें हांवें. रॉकेट ना आज रॉकेट हाडूना हांवें. रॉकेटान वचपाचें ना आमकां आज आमचें रॉकेट मातशें रिपेर करपाक धाडलां. आज आमी वतले विमानान. आमी एक टायम मशीन हाडलां. विमान कशें एक टायम मशीन हाडलां जातून आमी एक वर्ल्ड टूर मारतले. आमचे पृथ्वीचीच एक भोंवडी मारतले. पूण आमी एक वर्ल्ड टुरार वचचे पयलीं आमचे जे पॅसेंजर हांगा आयिल्ले आसात तांची पयलीं वळख करून घेवया न्ही. हाय, म्हजें नांव प्रतीक शिंदे. हांव देंपे हाय सेकंडरीन शिकता आनी हांव 11th स्टँडर्डान आसा. हॅलो, म्हजें नांव निशाद नायक. हांव देंपे हायर सेकंडरीन 12th स्टँडर्डाक शिकता. हाय, म्हजें नांव देवांश शाळुरा. हांव शारदा मंदिरान 10th स्टँडर्डान शिकता. हॅलो, म्हजें नांव शारंग आमोणकर आनी हांव मुश्टीफण आर्यन हायर सेकंडरीन शिकता आनी हांव 12th स्टँडर्डान आसा. हाय, हांव अखिलेश. हांव देंपेन 11th स्टँडर्ड शिकता. ओके, तर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा आमच्या टायम मशिनात. आज आमी एक बरी इंट्रस्टींग वर्ल्ड टूर करपाचो आसात. प्रेझंट न्ही, पास्टान वचपाचे आसात. आमचे जे पुरातन संस्कृताय आशिल्ल्यो, जी सिविलायझेशन आशिल्लें ते एस्ट्रॉनॉमी बद्दल, आकाशा बद्दल कितें चिंत्ताले हें आमी मातशें कितेंशें आज पळोवया. ओके, पुरातन संस्कृतीचे उलोवप जालें की आमी गेल्ल्या वेळार उलयलाय बी इजिप्त देशा बद्दल. अखिलेशान म्हाका खुबशें सांगिल्लें. याद कर पळोवया कितें सांगिल्लें तें. एग्रीकल्चर स्टार्ट जाल्लें. एग्रीकल्चर थंय स्टार्ट जाल्लें. नायल रिवरान जेन्ना पूर येताले ते पयलींच ते पळोवन आकाशाक पळोवन प्रेडिक्ट करताले. आकाशान पळोवन एकदम बरोबर. इजिप्त हे देशाची एस्ट्रॉनॉमी बद्दल खूब आवड आशिल्ली, खूब इंट्रस्ट आशिल्लो, खूब प्रगती जाल्ली थंय. आनी तांचे अशें कन्सेप्ट आशिल्ले की हे जे ब्रह्मांड आसा, युनिवर्स आसा, हे नट नांवाची एक देवीचें शरीर आसा आनी ताजेर जे वज्रां लागिल्लीं आसा ती चमकतात, ती शायन जातात, ट्विंकल जातात, ती नक्षत्रां अशें ते म्हणटाले. ही देवी सुर्याची बी आवय, मदर ऑफ सन अशें ते म्हणटाले. प्रत्येक सकाळीं ती सुर्याक जन्म दिता आनी रातचो सूर्य अस्त जावन काबार जाता आनी दुसरे दीस ताजो पुनर्जन्म जाता. अशें सगळें तांचें कन्सेप्ट आशिल्लें. हे चित्रा कडेन पळयात. हे एक स्काय मॅप आसा. स्काय मॅप म्हणजे आकाशांतली जी राशी आसात, कॉन्स्टलेशन्स, ग्रूप ऑफ स्टार्स आसात न्ही, हांकां आमी कॉन्स्टलेशन म्हणटा. आयकलां तुमी? हय. कितलीं आसात खबर आसा तुमकां? म्हाका दिसता खूब आसा. मेजपाक येतना ताच्यान चड आसा. ना म्हाका ती मेजपाक जाता, ती आमीच केल्ली आसात. म्हाका दिसता शारान कितें म्हणटालो तूं? म्हाका दिसता 12. 88 आसा अशें दिसता म्हाका. 88 प्रत्येकान सारकें वळखलें. 88 राशी आसात. 12 राशी एका लायनीन आसात. सूर्य राशी जोडये पूण सगळ्या आकाशान 88 राशी आसात. आनी ह्या राशींची जी मॅप आसा सुंदर, हो आज आमी जो फॉलो करतात, प्रेझंट डे एस्ट्रॉनॉमर शिकतात, तो आयचो कालचो न्ही, तो 5000 वर्सां पयलीं इजिप्टाक पयल्या वेळा दिसून येता. इजिप्टाक हातोर हे देवीचें एक देवूळ आसा, डेंडेरा म्हणून एक गांवांत. त्या गांवाच्या त्या देवळाच्या सिलिंगाच्या वयर हे मार्बलान कार्व केल्लें आसा. आनी ही जी आमची स्काय मॅप जो आज आमी फॉलो करतात, आकाशाचो नकाशो, तो तसो तांणी कार्व करून दवरलेलो आसा. म्हणून पळयात तुमी कितले एन्शंट आसा हे आकाशाचे कन्सेप्ट अबाउट कॉन्स्टलेशन्स. ओके, फुडें बी एक आनी एक हें आसा, मेजरमेंट्स, इजिप्तच्या लोकांचे मेजरमेंट. आतां पळय, आमी सद्या कितें करतात, डेसिमल स्केल वापरतात. डेसिमल म्हणजे कितें? डेसिमल म्हणजे आमी म्हणजे वेन वी काउंट नंबर्स इन द युनिट ऑफ 10. म्हणजे 10च्या गटान आमी नंबर मेजतात. 10, 20, 30, 100, 200, 1000, 2000, 10च्या गटान आमी नंबर मेजतात. पूण इजिप्शियन लोक आशिल्ले न्ही, ते 12च्या गटान नंबर मेजताले. ओके, सो हांगा पळयात, एक पट्टी आसा, फूट रुलर. सो एका फुटान कितले आसा? इंचेस कितले आसा? 10 आसात ना, 12 आसात. ओके, हो फूट रुलर जो आसा न्ही, हो आमचो सामको दायज आसा इजिप्ताचे. द काउंटिंग इन 12 जे इजिप्शियन लोक मेजर करताले 12च्या स्केलीन मेजर करप. ओके, हाजे सगळ्यान पयली एक्झाम्पल आकाशाच्या मेजरमेंटान येता. हे एक मॅप आसा, व्हॅली ऑफ द किंग्स. हांगा इजिप्तान सेटी राजाचे जे टोम आसा, जी समाधी आसा, तातूंत भितर हे 12 आकाशाचे भाग, तुमी जशे जोडयेक म्हणले 12 राशी, ते तांणी फर्स्ट टायम पयलेदा 12 राशी हांगा आमकां दिसून येता. सो अशें बी हें पळय आनी एक आसा पेंटींग सुंदर आसा, कॅलेंडर. ते सबंद आकाशाच्यो ज्यो घडणुको आसात, सिजन्स आसात, ते सगळे तातूंत सुंदर स्पश्ट दिसून येतात. इजिप्शियन लोकांचे इतले एक्सपर्ट आशिल्ले ते इन द स्काय ऑब्झर्वेशन्स आनी प्रेडिक्शन्स. ओके, आतां नील नदी हाणें सांगिल्ल्या प्रमाणे अखिलेशान, नील नदी तातूंत इजिप्तान मुख्य आसा. आनी कितें म्हणटात, नायल नदी हीच इजिप्ताची, इजिप्त हे नायल नदीचें देण अशें आमी समजतात. ओके, सो अशी कन्सेप्ट आसा तांचो, इजिप्शियन लोकांचो, अशी आख्यायिका आशिल्ली, अशी स्टोरी आशिल्ली की जुनाच्या 6, 7 अशा 8 तारखेक जेन्ना सावथ दक्षिण दिशेक तुमी पळयतात तेन्ना सिरियस हो सगळ्यांत ब्रायट, तुमी पळयला सगळ्यांत व्हडलो नक्षत्र आकाशांतलो
डॉग स्टार म्हणटात ताका, सिरियस हो सेट जाता. सो तांची अशी धारणा आशिल्ली की जेन्ना सिरियस नायल नदी देंवता तेन्ना नायल नदी पूर येता आनी एग्रीकल्चराची सुरवात जाता. ओके, आमी बी गोंयांत मानतात न्ही, मिरीग लागले की कितें जाता, पावस येता. अशीच तांची बी कन्सेप्ट आकाशाचेरूच आशिल्ली. ओके, आणि अशें ह्या प्रमाणे एग्रीकल्चराची सुरवात तांणी आकाशा कडेन वेदर फोरकास्ट करून एग्रीकल्चराची सुरवात इजिप्शियन लोकांनी केल्ली. ओके, आणि संस्कृती अश्यो खूब आसात ज्यो आमची एस्ट्रॉनॉमी फॉलो करतात. ओके, इजिप्शियन लोकांचे जर एक खासियत आसा, कितें सांगात पळोवया. इजिप्शियन लोकांची खासियत एक पिरामीड दिसता. बरोबर. तांची व्हडली व्हडली पिरामिडां पळयल्या. तू गेल्लो तर इजिप्टाक पिरामिडां पळोवपाक? टीव्हीर पळयल्या. टीव्हीर तशें सांग मरे. सो इजिप्शियन लोकांची खासियत आसा, स्पेशालिटी आसा पिरामिड्स. बरोबर. पूण पिरामिड्स, ओके, हे पिरामिड्स हे तांच्या लायफान इतले इम्पॉर्टंट आशिल्ले, हाजे आनी एस्ट्रॉनॉमीचे संबंध आशिल्लो काय दिसता तुमकां? दिसता ती किंगाचे पॅलेस आशिल्ले. ना, पॅलेस नाशिल्ली. एस्ट्रॉनॉमीन जे आमचे पिरामिड्स आसा तांचो खूब संबंध नाशिल्लो. ओके, जे आमी कायरो म्हणजे गिझा म्हणटात थंय कायरो, जे 3 मेन पिरामिड्स आसा, द 3 बिग पिरामिड, हे अशें आमी सोदून काडलां की हे सारखे ओरायन म्हणजे जी राशी आसा आकाशात जाका आमी मृग म्हणटात, ओरायन द हंटर, हाजे बेल्ट जी 3 नक्षत्रां लायनीन दिसतात हाजेर एलायन करून तांणी बांदिल्ली आसा. ओके, फुडें बी ह्या पिरामिड्साचो जो कन्सेप्ट आसा, कित्याक बांदली पिरामिडां, हाणें सांगलें पॅलेस म्हणून. सो पिरामिडान राजा रावतालो, बरोबर न्ही? बरोबर न्ही? पिरामीड ते राजाची समाधी आशिल्ली. समाधी आशिल्ली म्हणजे एक जो टॉम थंय रावना आशिल्लो राजा, ताची कूड, ताची जी बॉडी आशिल्ली ती तातूंत भितर तांणी दवरताले. ओके, सो हो सगळो कन्सेप्ट एस्ट्रॉनॉमीच्यान आयला. पिरामिड्स ही कन्सेप्टूच एस्ट्रॉनॉमीच्यान आयला. म्हणल्यार कितें आसा, हो रा नांवाचो देव आशिल्लो तांचो सूर्यदेव रा. ओके, आनी तांची अशी आयडिया आशिल्ली की सद्दां राती जेन्ना राचो अस्त जाता तो बोटीर बसून प्रवास करता आनी सद्दां अस्त जाता ताजो तेन्ना तो मरता, तो काबार जाता. ओके, आनी दुसऱ्या दीस सकाळी ताजो पुनर्जन्म जाता, रिबर्थ जाता. सो पुनर्जन्माचो कन्सेप्ट तांचे कडेन सूर्यान आयला. म्हणूनच तांणी शरीर सगळे हे जे नोबलमॅन आशिल्ले, जे राजा आशिल्ले, हांची शरीर तांणी कितें करताले, प्रिजर्व करताले. ओके, ताका आमी कितें म्हणटात, ममिफिकेशन. ओके, हे प्रोसेस आसा इजिप्टान, हे फेमस आसा इजिप्ट हाज्या खातीर. सो मम्मीज बी हे करताले कित्याक शरीर राजाचें राखून दवरपाक, कित्याक म्हणल्यार सुर्या भशेनूच ताजो रायज जातलो आनी पुनर्जन्म जावन शरिरात तो परत प्रवेश करतलो. अशी कन्सेप्ट इतली एस्ट्रॉनॉमीची इजिप्शियन लोकांची आशिल्ली. ओके, ओके, हांवें आयकलां की चायनीज सिविलायझेशन जें आसा ती सुद्दां एस्ट्रॉनॉमीन बरी डेवलपमेंट केल्ली आशिल्ली. आणि तांचे बी तांच्या राजाच्या दरबारान बी बरे बरे एस्ट्रॉनॉमर्स आशिल्ले फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. आणि हांवें अशें आयकलें की तेंचे प्रेडिक्शन्स म्हणजे सोलार एक्लिप्स, लुनार एक्लिप्स, जे प्रेडिक्शन्स बी ते करपाक सारके एक्सपर्ट आशिल्ले. एकदम बरोबर, एकदम बरोबर. सो ते चायनाचे राजा आशिल्ले, एम्परर्स आशिल्ले, तांणी जे खूब इम्पॉर्टन्स दिताले खगोलशास्त्राक. ओके, आनी कितें जातालें, तांचे दरबारानूय बी रॉयल एस्ट्रॉनॉमर आसताले जेंचें काम आसतालें स्काय ऑब्जर्वेशन करप. स्काय ऑब्जर्वेशन करपा खातीर, आकाश निरीक्षण करपा खातीर खूब तरेचे इन्स्ट्रुमेंट जे यंत्र आसात ते चायनान प्रगत जाले. ओके, हे तुमकां दिसता पळय हांगा, ताका म्हणटात आमी एक सेलेस्टियल स्पियर म्हणटात. आकाशाचो जो रावंड आसा स्पियर, गोल, आकाशाचो जो गोल आसा तो हांगा रिप्रेझेंट केला. बेजिंग हांगा एक गार्डनान भितर हे दिश्टी पडटा. ओके, दुसरें हांगा दिसता ते आकाशांतले स्टार्सांचो अल्टिट्यूड म्हणजे तांची हायट मेजर करपाचे इन्स्ट्रुमेंट हे बेजिंगान सापडटा. हाका म्हणटात सेक्स्टंट. सेक्स्टंट म्हणजे सर्कल आसा न्ही वर्तूळ, ताजो कितलो, 6th पार्ट. ओके, तो 6th पार्ट आसा, तो ताजो 6th पार्ट आसा, सेक्स्टंट आसा. तो अशे सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स तांणी डेवलप केल्ले. ताजे फुडें खुबशे पळय, हो पळय एक सुंदर सिल्क पेंटींग आसा चायनाचें, एन्शंट पेंटींग आसा. तो एस्ट्रॉनॉमर आसा आनी ताच्या पांया कडेन दिसता तो एक स्काय ग्लोब, आर्मिलरी स्पियरूय म्हणटात ताका. सो हो ताजो ग्लोब आसा आनी तो स्काय ऑब्जर्वेशन करता. कॅल्क्युलेशन्स ताणें सायडीक पेंट केल्ले आसात. ओके, हे सगळे खुबशे प्रगती इन्स्ट्रुमेंट्स, रेकॉर्डिंग्स, ऑब्जर्वेशन्स अशे चायनीज लोक करताले. पूण चायनीज लोकांची खासियत आशिल्ली तांचे एक्लिप्स प्रेडिक्शन्स. ओके, एक्लिप्स केन्ना जावपाचें आसा हे खूब पयलीं वळखताले ते. सगळी पुरातन संस्कृतीक हे खूब मुख्य घटना आशिल्ली, गिराण जावप. ओके, आनी हातूंत स्टोरी आसा. अशी स्टोरी आसा ती की अशें मानतात की चायनाचो जो राजा आसा, द एम्परर ऑफ चायना, हो सूर्य, ही इज द रिप्रेझेंटेटिव्ह, प्रतीक आसा तो सुर्याचो. आनी जो ताजो बॉडीगार्ड आसा, तो ताजो रक्षक आसा, तो ड्रॅगन पळयला तुमी? खंय पळयला? टीव्हीचेर. ड्रॅगन अशी खरी जनावरां ना, दे आर इमॅजिनेशन. ओके, सो ड्रॅगन कितें आसता, ड्रॅगन एक मिथिकल एनिमल आसा, एक रिलिजियस अशें एनिमल आसा जे राजाचें रक्षण करता. आनी अशी धारणा आसा की गिराणाच्या वेळार सुर्याकूच
ड्रॅगन गिळटा आनी ताका काबार करता. सो जातालें कितें पळय, राजाकूच आपलो बॉडीगार्ड खातालो. सो राजाच्या लायफान ही एक खूब एक भंय घालपा सारकी घटना जाताली. सो राजाक काळजी घेवची पडटाली, देवस्पण करचें पडटालें, भटपण करचें पडटालें सगळें. सो त्या खातीर एक्लिप्स प्रेडिक्शन पयलींच करपा जाय आनी तें चालू जावच्या पयलींच्यान देवस्पण तांचें चालू जातालें. हाजेर ही एक स्टोरी आसा. ओके, सो तुमकां हाणें सांगिल्ले भशेन एक्लिप्स प्रेडिक्शनाची एक सुंदर एक कॉमीक कशी एक स्टोरी चायनान भितर एक आसा. कॉमीक म्हणजे दोग जाणांक कॉमीक न्ही, मागीरच्या आमकां ती कॉमीक. ओके, सो हो आनी हा नांवाचे दोन एस्ट्रॉनॉमर आशिल्ले. नांवां आशिल्लीं कितें, हो आनी हा, ही तांची नांवां आशिल्लीं. ही 2134 वर्सां BC म्हणजे सुमार 4000 वर्सां पयलीं चायनान खरी घडिल्ली एक घडणूक आसा. सो हे दोन राजाचे एस्ट्रॉनॉमर हो आनी ही ताच्या दरबारात आसताले. गिराण जावपाक लागीं आयले. सो राजान तांकां सांगलें की तुमी बाबा म्हाका सांगात की हें केन्ना जावपाचें आसा. मागीर आपूण आपले सगळे कारवाई त्यो सगळ्यो ज्यो आसा त्यो देवस्पण चालू करतात आनी प्रेडिक्टूय केलें. आनी गिराण जावं ना, गिराण चुकलें आनी आकाशान भितर कांयच जावं ना. आनी राजान सगळे आपले देवस्पण सोडलें आनी थोड्या वेळान गिराण लागलें. ओके, सो राजाक इतलो भंय दिसलो की हे कसले एस्ट्रॉनॉमर जे कांय प्रेडिक्ट करूंक शकनात, हांकां हांव पगार दिता, हांकां हांव पोसता, हे सामके युजलेस अशें ताणें धरलें. आनी सांगलें जे एस्ट्रॉनॉमरांक गिराण प्रेडिक्ट करूंक जायना तांची शिक्षा कितें दिली आसतली, तांकां मारून उडयलें. ताणें राजान आदेश दिलो की तांची तकली कापून उडयात आनी तांकां मारून उडयात. इतली भयंकर शिक्षा फक्त गिराण एक 4 मिनटां चुकलें म्हणून. इतलें इम्पॉर्टंट पळय लोकांक आमच्या पुर्वजांक एस्ट्रॉनॉमी खगोलशास्त्राची म्हायती आशिल्ली ती. ओके, आनी एक सिव्हिलायझेशन आसा म्हाका खबर आसा, अरब लोकांनी नवे कॉन्स्टलेशन मार्क केले. और मॉडर्न एस्ट्रॉनॉमी आमी अरब लोकांचे नक्षत्राचे नाव उपयोग करता. बरोबर देवांश, व्हेरी करेक्ट. की आमी आज जे मॉडर्न दिसात जे एस्ट्रॉनॉमर्स आकाशा कडेन पळयतात पळय न्ही, आनी जी नांवां आसात स्टारांची, ओके, ती खुबशीं नांवां आज सुद्दां एरबीक नांवां आसा. तुमकां कळची ना ती, पूण एरबीक आसा ती तांच्या वयल्यान आयला, एरबा वयल्यान. ओके, अरबी लोक आशिल्ले ते खूब व्हडले ऑब्झर्वेशनल एस्ट्रॉनॉमर्स आशिल्ले. म्हणजे ते थियरी बी चड घेवन बसनाशिल्ले, जे प्रत्यक्ष आकाशान वचून निरीक्षण करताले, ऑब्झर्वेशन करताले. ओके, आनी एक ऑब्झर्वेटरीज म्हणजे जे वेधशाळा आसात असल्यो भरपूर तांणी सगळे कडेन अरब देशाच्या वेगळ्या वेगळ्या म्हणजे भागांत तांणी बांदून दवरलेली आसा. सगळ्यात प्रसिद्ध म्हणजे समरकंद हे आयकलां तुमी? आमचो इंडियेचो पळय एम्परर आशिल्लो, कोण तो? बाबर बी तो थंयच्यान आयिल्लो, मुगल एम्परर, तो थंय समरकंदच्यान आयिल्लो. समरकंदान 1449 ह्या सालान, ओके, उलूग बेग नांवाचो एक व्हडलो राजा जावन गेलो. साम्राज्य जे आशिल्लें उलूग बेगाचें, हो राजाच न्ही आशिल्लो, तो खूब अमेच्युअर म्हणजे लवर आशिल्लो एस्ट्रॉनॉमीचो. आनी ताणें भरपूर शोध लायल्या अबावट एस्ट्रॉनॉमी. समरकंदाच्यो आनी थंयच्या खगोलशास्त्राच्यो आनी गजाल्यो आमी करतले आनी भासाभास आमचो चालू उरतलो. घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विसाव.